नोवेनाचो 8वो दीस. प्रस्तावान मोगाच्या सम्याच्या पवित्र जेवणात वाचली जावन अल्पी पोशान जोडोवंक एवढ्याच्या बेताबावटी आम्ही एकठांय जाल्या. आज आम्ही नोवेनाचो 8वो दीस संभ्रमता. हे भक्तीपण चलोवन व्हरप आयिल्ल्या मनात एक ज्ञानी दिसोच्या बापाक मोगाचो स्वागत. आयची देवस्तुती जीव तुझ्या विसावाक आदार केल्या विशयांचेर रियाळ करूंक आपयता. जीब देवान दिल्ले वर्ते देणे. ही जीब देवाची महिमा गावंक ताका पासारूंक भावात्याक सांगता हाडूंक आनी सुवार्ता प्रसार करूंक दिल्या. आमच्या जिबेन देवाक परगटूंक देवाची कृपा मागया. आज आमी प्रत्येक आस्काच्या निवास्यापासून मागचो दीस जावन आसता. आमच्या आस्यांत चड भावा भयणीक तूं तुज्या आशिर्वादांनी भर. आवय बापाय नासतना सारको मोग कितें म्हणलें कळीत नासतना आजच्या तांकां बरी भलायकी दी. उदारपणाच्या दानितांक तांकां जाय आसलो मोग आनी कुमोग मेळाची कर. तांचे पासत सेवा दिवच्या सर्वात तुज्या कृपेन भर. तांकां जाय तो मोग आनी सेवा तांचे तावन मेळाची कर म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागून घेवया. प्रवेश पिताक उबी रावया. तशेंच बरी भलायकी मेळच्या इराद्यान दीस दिता. फिलीप नेरी सरावो आनी कुटा मुंबय. बरें काम मेळच्या इराद्यान दीस दिता. प्रियांका सरावो मुंबय. इराद्या खातीर दीस दितात सरिता पिंटो ब्रेंदर आनी मेलनी एस डिसोजा ब्रेंदर. तशेंच आमचे हरी एकल्याचे इरादे ते सामा ह्या दिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भेटोवन दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुविध ख्रिस्ताची कृपा देवाचो आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त बे मोगाच्या भावान आणि भयणीनो आणि विशेष जावन जमलेल्या सांत आंतोनीच्या भक्तिकानो नोवेनाचो 8वो दीस जीब आमच्या विसावाक आदार ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. तशेंच इरादो जावन आश्रयांतल्या सर्व निवास्यां पासत आमी मागता. देवान आमकां हर एकल्याक ताणें आमकां रस्त आसतना एक आपुरबायेचेर देणे जावन जीव दिल्या. ह्या जिबे मुखार आमकां संबंध बांदून हाडयेक
या जिबे मुखांत बरे कुटुंबाची जिवीत बांदून हाडयेत या जिबे मुखांत बरी समाज आमी बांदून हाडयेत या जिबे मुखांत या देशाचे खरे नागरिकी आमी सांगयेत देखून या पवित्र दिसाच्या बलिदाना वेळार देवाक आमी अर्घ दिवया आमकां हें देणें दिल्या आनी ह्या देण्या मुखांत सदांच देवाची महिमा गावप ताका मानून तसलें जिवीत जियोवप आनी जशें क्रिस्तांची जीब वापारली ताच्या विसावाक तेच परी आमकां दिल्ल्या दिसा फळां बरें करच्याक ह्या जिबेचो फावो उपयोग आमी करया आनी ह्या मुखांत देवाची भुरगीं जावन आमी जियेवया जर आमच्या सद्या जिवितांत ह्या जिबेचो दुरुपयोग आमी केला जाल्यार अन्यायाची उतरां नासमजलीची उतरां रागाची उतरां ह्या जिबेंत आमी उलोवन हेरांक आमी दुखयलां जाल्यार देवान आमी पयस गेल्यार तेच देवता आनी आमच्या भावभयणांक वागसाणे मागया हे पवित्र दिसाचे बलिदान पवित्र मनार पेटोवच्या पातकाची दुखया आमचे गुन्हेपण वळखून घेवसून लागया हांव पातकी सर्व वेळा आनी तुमकां सगळ्या सर्वसंगा मनाचे कोणकोणाक विचार वायट घालून आनी बरें सांगून हांवें सैमी पातकां केल्या तुमचो वापरा या पुस्तकाची वचनां सांगून सगळ्या दुर्गां आनी भक्तां आनी तुमकां गावतली सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां मोगसून आनी आमकां सस्वच्या जिविताक पावो सर पदवेदारांनी सस्मर्शा देऊन तुझ्या भक्ताचा अंतरीक आमच्या भावा बहिणीक महिमेवंत करून तुझो अगणित मोग आमचे देखून दाखयत आसाय ताची देख घेवन तुझ्या पुताचो विश्वासी गुणान पाटलाव करून तांच्या विनवणेक आमकां कृपा दी आमच्या सगळ्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्तावर विनव करू दे तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियत आनी राजवर चलयता सस्माच्या सुस्ना धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचा ते सुमेस पवित्र आत्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सत्ते प्रमाणे हरकी भासांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या दरेक गांवचे भक्तिवंत सुदे त्या वेळार जेरुसलेमांत आयले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हडीत जमो एकठांय जालो आनी ताणें उलयलेले खरेच्या आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सकट तटक जाले ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले पळया ही उलयतात ते सुमेस्त गलिलेकार न्हय तर आमच्या मदल्या हरेक्याक ते उलयतात ते आमचे माय भशेन
आयकता तें कशें आमी हांगा आसा पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसोपोटेमियांतले जुदेयांतले आनी कप्पादोसियांतले पोंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी पिंपिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमा तावन सयत आयलेले जुदे आनी जुदेव धर्मांत आयले वर्स मेळिल्ले क्रेतांतले आनी अरबिस्तानांत सयत तरी देवाची विचित्र कृत्या विशयान ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता देवाचे उतर हें
सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो मार्गा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता शेवटी ते इस्रायलशी जेवणार असताना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आणि तांच्या बेविश्वासा आणि काळजाचे धरुणायेपासून तांकां दोदूच सांगलो कित्याक तो जिवांत उठल्या उपरांत ताका पळयल्यार ते पातयेले नात उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आणि सर्व रचणारांक सुवार्ता बदपट करा कोण सत म्हणटा आणि पवित्र स्नान घेता तो बाचाव जातलो जो कोण सत मानिना ताचेर कॅस्टीचे फर्माण पडटले सत म्हणटल्या कसल्या असरेची पदवी मेळटली म्हजे नवे ते देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले सरप हातान धरून सकतले आणि मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते वदाक जावचें ना आणि पिडेस्ताचेर हात दवरत तांकां ते बरें करतले देवाचे उधर हो या सगळं 70 आणि 3 वर्सां या संवसारांत जियेलो ताका कानूनाची माहीत आसल्यान आणि हाचे विशीं उसले शिकप जोडल्यान या आदिवासीच्या लोकांक कसली हक्क आसात तांकां कितें सकट सरकारांत सवलती मेळटात या विशीं ताका जाणवाय आसली आणि या आदिवासीच्या लोकांच्या हक्का खातीर आणि सवलते खातीर तो वावुरलो तशी मोलादीक या काणकोणाची वर्सां या लोकांच्या उदरगते खातीर ताणें झरयली पूण ह्या ताच्या मिसावाक ताका कसली बिरुदां मेळ्ळी कसलो बिल्लो ताका मेळ्ळो ताका देशद्रोही म्हणा पयले हो एक भयोत्पादक म्हणा पयले हाका आतंकवादीच्या पंगडा लागीं संपर्क आसा म्हणून वलायले आणि अशें ताचे वयर बदलाव घाली विचार केलो जैलांत गेले जैलांत ताका कसले सवलती दिवनात ताका आयकोची कोणी नात पूण ह्या वेळार ताणें सांगलेलें ती गोवा म्हणपाची वता जे कितें म्हाका घडलां ते विशेष आणि विशिष्ट नाही जो कोण सत उलयला जो कोण नितीन चल्ला अन्याय विरोध कोणे खाणो उठयला तांकां हर एकल्याक जैलाची शिक्षा पावो जाता आय एम नॉट अ सायलेंट स्पेक्टेटर हांव एक मौनी वीक्षक न्हय हांव एक झुजारी हांव ह्या खेळाचो पात्रधारी आणि हांव हाचे खातीर कितेंय करूंक तयार गांवच्या सुकण्याक बंदेत गेलां आणि हे सुकणे बंदेत हांव कायतलें गांवचे सुकणे बंदेत गेलां आणि हे सुकणे बंदेत हांव गायतलें मोगाचें नांव ही उतरां जावन आसात बाब स्टॅन स्वामीची मिसावाचो धाडो ताची जीव ताच्या मिसावाक एक प्रवा देवरी ताणें वापरले ह्या जिवेंत हांव असली उतरां भायर येत आसतना ताचे विरोध आसतली अनेक जीव आणि ती जीव जावन आसतली अधिकारांत असलेल्या त्या लोकांची आणि त्या अधिकारांत असलेल्या लोकांनी ताका देशद्रोही म्हणा पयले भयोत्पादक म्हणा पयले आणि त्या जिवेंत हांव नागाने तिचे कश्ट ताका आयकोंक मेळ्ळे हांव मर्यादेची उतरां ताका तांच्या जिवेंत आयकोंक मेळ्ळी जाल्यार ह्या जिवेन देवाचे उतर सत मोग सगळे दाखोवन दिले आणि आज आमकां तो मेळ फक्त
मोगचनो जिबेचे देणे ते देवाचे देणे आणि जर ती जीभ आम्ही बऱ्याक वापरता मिसावाक वापरता बऱ्या कामाक वापरता तर ती जीभ पवित्र आत्म्याचे देणे आमच्या सारक्या जिवितांत केन्ना तरी थोड्यांनी सांगलेले बरी जाता थोडे भुरगे कितें म्हणटा तुजी जीभ भायर घाल ती खाडी आसा की तातूंत कथा आसा ती आमी विचारता सांगलेले बरी जाता म्हणून ते कितले सण कितले पण म्हाका कळीना म्हणून सगळे देव कितें चिंतता देव कितें आशेता ते मात्र जाता मनशाच्या खाड्याची बी वरवीं वा कथा आसलेल्याची बी वरवीं ते बिलकुल नाही पूण थोड्या फावटी ती आमची बातमी कितेंय जावं पूण देवान आमकां हर एकल्याक आपुरबायेचे उलोवचे देणे जिबीक तांत्र दिला केवळ जीभ मात्र काम करना नाही मोगाचें न्हू हांगासर एक संबंध आसा काळजाक जिबेक आनी मोतीक जे कितें आमच्या काळजांत आमी आमच्या काळजांत आमचे ते भोगणां आसात ती मोतीक वतात मोती थंयसर तेमी आठयता आनी आमच्या तोंडांतल्यान ती भायर पडटात जिबेच्या आदारान आनी जर आमचे काळीज भितर आसा चिंताप सारकें आसा तर आमच्या तोंडांतल्यान बरी मोगाची उतरां भायर पडटात देखून जेजून म्हणलें मनशाच्या काळजांतल्यान कितें भायर येता ते मात्र मनशाक मेळयता तर मोगाचें ह्या जिणे विशयांत ह्या दिसांनी आमी जायतो नियाळ केला आनी करणच आसा तर दोन रितीच्यो जिबो आमी पळोवया एक जिवीत दिवची जीब आनी एक नाश करची जीब पयली जीब जिवीत दिवची जीब ह्या जिबेक हांव क्रिस्ताची जीब म्हणून हांव आपयता पवित्र आत्म्याची जीब म्हणून हांव आपयता क्रिस्ताची जीब आमी पळोवंक गेल्यार ती एक मोगाची जीब जेजू लोकांची मिसांव सुरवात करता आसतना ताणें देवाचो मोग कितें म्हणून लोकांक कळीत केलें जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें बापान तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावासय सोम्याची उतरां मोगाची उतरां आनी ह्या मोगाच्या जिबेंत सगळीं उतरां मोगाचेच भायर सरली सोम्याची जीब बोगसाण्याची जीब त्या कुर्सार उतरण आसतना ताचे ते रगत वाळटा आसतना कांटाचो मुकुट ताच्या माथ्यार आसता आसतना किडे ताच्या हातांत ते कसोड थंयसर ती धूप आपणायत आसतना त्या जिबेक हांव कसली वायटाची उतरां येवना सलवणेची उतरां येवना बघा बोगसनाची उतरां भायर पडली त्या जिबेक हांव बोगसनाची बाबा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेनांत 7 फावटी न्ही बघा स्वताच्या 70 फावटी तुवें बक्षीस जाईल जेजूची बोगसनाची जीब आनी ती बोगसनाची उतरां जेजू ताची जीब परत समजोवणेक आनी शिकोवन दिवच्याक ताणें ती वापरली जो देवाचे कमी विशयान 17 तांकां लोकांक ताणें शिकोवन दिलें आनी तितले मात्र न्ही सर्गीचे राज ताणें प्रकट केलें बाकीची बदला बरी खबर सत्मनान सर्गीचे राज राजी गौरव म्हणून तांकां सगळ्यांक सांगता म्हूण हाडलें तांकां थंयसर शिक्षीत केलें देवाची भुरगीं देवाक मोगाची देवा जशी लागली म्हणून ताणें शिकोवन दिली ती जीब सुवातेची बरी खबर प्रकट करची ती जीब जाली आनी सोंप्यान जेजूची जीब एकामेकाक उत्तेजन दिवचें आसली त्या कानांतल्यान स्त्रियेचो भावार्थ म्हणून जेजू म्हणालो बायर वत्त तुजो भावार्थ जायत्यांक भोग करता आसतना जेजू म्हळें तुज्या भावार्थान तुका बरें केलें वच बाता करिनाका त्या तरणाट्याक म्हणालो वच तुजे सगळे विशेष तुजी जाणवाय जेजू थंयसर ताची वाट पडली त्या जिबेक हांव उत्तेजनाची उतरां भायर हाडली तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुवें आनी हांवें पाती येवचो तुवें आनी हांवें पाटलाव करचो तो जेजू आनी त्या जेजून आसलेली ही जीब मोगाची बक्षाण्याची उत्तेजन करची समजून दिवची मोरये लागीं तिसरी जीब आसली समजोवणेची तिका कितें समजोवण तिणें सवाल विचारले तिणें बडव्याक सवाल विचारले जेजूक सवाल विचारले समजनातल्या वेळार ह्या सगळ्या आमच्या दोळ्या मुखार आसच्या ह्या सगळ्या रस्त्याच्या मुखार एक संत गजाल आमकां दिसून येता ह्या जिबे मुखार हर एकल्यानी देवाची ओळख हर एकल्याक वाटली देवाचें राज वृद्धी केलें आनी आमकां हर
एकल्या ह्या जिबे मुखांतर त्या सर्गीच्या राजाक लागले आपण दिले आनी एक जीव आसा मोगाचें न्हू ती वायटाची जीव नासकरची जीव जगवाच्या पत्रांत आयकूंक मेळटा ही एक भिरांकूळ उजो कित्याक ही भस्म करूंक शकता एक संबंध थंयसर फूट करूंक शकता मोडूंक शकता देखून मोडण्याच्या पुस्तकांत 15वा अध्याय पळोवंक गेल्यार थंयसर जिबेविशीं आमकां आयकूंक मेळटा जर एकलो व्यक्ती जिबेचें नियंत्रण करता तर तो मनीस संपूर्ण तो मनीस शांत थंयसर बरयता धर्मकर्ता आनी भयणीनो आमचे लागीं आसात जायते प्रवादी आमच्या दोळे मुखार आसात जायते संत सगळ्या संवसाराक आज आमी हाच्या सुवार्थेक आयकला की सगळ्या संवसाराक वचा आनी सुवार्ता प्रकट करा म्हणल्यार जेजूच्या उतराक सरी जावन ते गेले आनी तांच्या जिबे मुखार ही सुवार्ता प्रकट केली जर असली एक जीव तुका आनी म्हाका आसा जाल्यार आमी हर एक मागी आनी ही जीव आमी संबंध घट करच्याक आमी वापरया सुवार्ता प्रकट करच्याक आमी वापरया वचा सगळ्या संवसाराक बरी खबर प्रकट करा म्हणून जेजून आमकां आदेश दिला तो केवळ शिक्षण मात्र नाही ताचो फाटलाव करच्या हर एकल्याक तो वडो त्या बापाची वडो एकामेकांक आमकां दिवंक साथ दिसतले कितेंय आमकां नुकसान जावचें ना बगर थंयसर सगळें बरेंपण जातलें एक कोटी एकलो सॉक्रेटिस असो इस्पिताचे लागीं आयलो पळय आनी म्हणालो की म्हाका तुमचे लागीं इल्लेशें उलोवंक आसा देखून सॉक्रेटिसान म्हळें कितें उलोवंक आसा कोणा विशयान उलोवंक आसा आमच्या हांगाच्या एका विद्यार्थी विशयान उलोवंक आसा म्हणालो पळय ताच्या गैरहजरपणा बद्दल आनी तो म्हणून सॉक्रेटिसान ताका पयले सवाल केले पळय जी खबर तूं सांगताय ती सतकी इज इट ट्रू तो म्हणालो की म्हाका सारकें कळीत ना सतकी पण तुमी उत्तरां म्हाका म्हणालो आनी तो ताच्या सॉक्रेटिसान दुसरे सवाल विचारले पळय जायत जी खबर तूं म्हाका सांगताय ती बरी वा पाड तो म्हणालो पळय तितली बरी म्हाका कळना बरी न्हय म्हूण दिसता म्हणालो जायत तिसरे सवाल सॉक्रेटिसान विचारले पळय ही खबर तूं सांगताय ती उपयोगाक पडचें आसली की इज इट युजफुल आनी तो म्हणालो की ना ती बऱ्याक पडची न्हय आनी तो म्हणटा सॉक्रेटिस म्हणालो की तर तूं म्हाका सांगी नाका म्हाका ती आयकूंक नाका मोगाचेनो एका जिबेक आमी नियंत्रण करूंक जर ही 3 सवालां आमी वापरल्यार खंडे जावन जिबेचो बरो उपयोग जातलो त्या जिबे मुखांतर आमकां मिसांव करूंक साध्य जातलें इज इट ट्रू जे कितें तूं सांगताय तें सत्य जे कितें सांगताय तें बरें की इज इट गुड आनी तिसऱ्यान जे कितें सांगताय तें उपयोगाक पडटा की बऱ्याक पडटा की जर ही 3 सवालां आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसात तर आमची जीव आमची उतरां ही सर बरें जातली मोग केल्ली मोगाची वास उलयतात आनी ज्या मनशाच्या काळजान मोग आसा त्या मनशाची उतरां मोगाची आसात आनी ज्या मनशाक मोग मेळटा तो ताच्या जिबे मुखांतर उतरां मुखांत मोग सुवाडटा जो मनीस गायला तो हेरांक ताच्या जिबे मुखांतर घाय करता सुवाडटा The person one who is loved will give love. The person one who is wounded will wound others. तुझ्या जिबेन हेरांक आनी म्हज्या जिबेन हेरांक आमी गुण करूंक शकता हेरांक आमी नाश करूंक शकता तर आमची विचो म्हाका जिबीत एक संबंध रूपीत करची एक जीव देवान म्हाका दिल्या ती हांव विचतांगे वा म्हज्या उतरां मुखांतर हे आमच्या जिबे मुखांतर तुजो संबंद हांव उलयता तुका आनी म्हाका एक म्हाजें मिसांव दिलां ह्या मिसांवाक उतरां खूब गरजेची संबंधाक उतरां खूब गरजेची ह्या जिबे मुखांतर आयज जर हर एका उतरां फातर संबंधाक रूपीत करया मोगाची बक्षणाची उतरां उलोवया देवाची भुरगीं जावन आमकां जियोंक सारकें जातलें हाका देव आमकां सातान तोरेच दिल्या ताची उतरां सुवार्थेची उतरां ताची देग सोम्याची देग ताका आमी मान करता आसतना ताचे लागीं आमी मागता आसतना ह्या इराद्यान सुद्दां आमी मागया एक ताची सारकी ती जीव आमकां मेळो
मोगाची भोगसाण्याची सुवार्ता प्रकट करची निमाणे ही जीब तुका म्हाका मेळची जाल्यार ते पवित्र आत्म्याचें देणे देखून त्या पवित्र आत्म्याला ही किस करपा ह्या विचारान आमी मागया देव क्रिस्तान थोड्याच वेळान हजार जावं जेजू ताची सगळी जीब बऱ्यापणा पासून मोगा पासून भोगसाण्या पासून वापरलेलो आमकां हे दीस तेच करपा तेच तेणे फावो करून दी आनी ताका आमी खरी साक्षी जावन आमच्या दिसांत ह्या संवसारांत आमी प्रगट करया आमेन. उबी रावया. देव जावन आसा आमचो रचणार आमची सगळी मागणी तो आयकता त्यास आमच्या रचणारांतय आमची मागणी बावळपाच्या ताकदान मुखार उबारूया. मोगळा बाबा मागता आमी पुलीस सभे बसून पुलीस सभेचे वडील जावन आसच्या बापसाहेबा सर बिस्पाक ह्या सगळ्या धर्मीक भाव भयणी तशेंच सर तुज्या भावार्थी लोकांक तुज्या देण्यानी भर आनी ताका पुलीस सभेचे खरे साक्षी कर म्हूण मागता. बाबा बाबा ह्या संवसारांत तुवें बसयलेले ते संतोषभरीत रास वेगळीच नेवली सर पताक नांग सावली कश्ट आनी पिडा पयस सरून दी सर मनीस तुज्या उसपणान आनी एकामेका भाव बांदवपणान जीव दीत म्हूण मागता. परगांवांत वावर करच्या आमच्या भावा भयणी पासून तांच्या कामांचेर आनी कश्ट वावटींचेर तुज्या सुभाग आशिर्वादांचो शिवर घोत तांकां तांच्या कामांत तरक्की समाधान दी आनी बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. सात अंतोल आस्याच्या सर निवासी तुझ्या पांया तळा समर्पिता. सर निवास्यांक बऱ्या मनाच्या दाणे मुखांत कुमोक मेळो तांकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ म्हूण मागता. आश्रमाच्या निवासी उदार मनान दान दिवच्या सर दाणे तुझ्या दैवेक स्पर्शान कर तांच्या त्याग साखळी दिसाक उदंड मापान आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. सात आंतोरीच्या सर भक्तिकांक तुझ्या पांया तळा समर्पिता. सर भक्तिकांक तुझ्या आशिर्वादान कर सर तांची मागणी आनी ते समा तूं स्विकार कर म्हूण मागता. आमच्या कास्टिंगर पासून आमी मागया विशेष जावन जोई रादो आमी हांगासर घेवन आयल्या आमच्या सुम्याच्या पांया तळा समर्पिया. आमच्या भुरग्यांचे शिकार तांचो फुडार आमची कुटुंबाची योजना कुटुंबाचे कश्ट सुम्याक आमी समर्पिया. सर्गीचे बाबा आमी उसारलेली आमची मागणी तशेंच उसारिल्ले अर्जाचे सर्व तुका आमी समर्पिता. ती तूं स्विकार करून आमचेर बेसांव घाल आनी आमी सदांच सुवार्थाची खातेर जावच्या त्या सुपवित्रतेच्या कृपेन आमकां कर हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. तुझे भाव बहिणीनो तुझ्या तुमचे बलिदान सत पदवेदार देवा बाबा मान कुदसले सांग मागात
सर्वेश्वर आमच्या बाबा आमच्या मागण्यांक डोळ्यात कान दे आणि तुझ्या भक्ता सांत आंतोनीच्या विनते ह्या बलिदानात हवतेमुळे तुझी सेवा करून आणि तासो फळ आमच्या जिणयेक दाखोवन आमकां कृपा दिवन आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो आमची काळजां बातम्या सर्वेश्वरा आमच्या देवा वसूया सर्वेश्वर पवित्र बाबा सर्व वेदांनी सस्वाच्या देवा सर्व काळे सर्व तेजी ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका देव वचूंक पावो हो काय दोन्ही पिसो आणि आमच्या फायद्याचो सांग आंदोलन तुझ्या भक्ताच्या मनात हो ती सगळं तुझ्या पवी सभेक तू पावो करता ताचे पुण्यावर जीवित आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तू सांबाळताय देखून देवदूतांनी भक्ता संगती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र म्यान धाडून ही तरी पवित्र कर आमी मागता सावती आमकां आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची ओडून आनी रगत आपले सुशेन कस्ट म्हणून सुसुंबेच्या आदी ताणें म्हणून घेतलो तुका देव वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खाया ही तुजी कूड तुमचे पासून समारंभाची तेच पळय जवान जाता आसतना काच घेतली तुका नव्यान देव वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काच नव्या आनी ससले कराराचें हें रगत पातकाचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें गरम केलें हे म्हज्या उगडासाक करा बावन्न सगळं करगत होऊया तुझे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका देव वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले मातसो मेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तार दिले तुझे पवित्र सुखास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पेद्रो पावलो आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या ह्या सचिवांच्या बराबर तिका तुजे मोगान वाडले पुनः
जीवनपणा सर्व सदोर मेल्यानंतर ते आमच्या भावबहिणीची काम करतात. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसरीत मुखार पळोवन फोव कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव पारमणी देवाची माये संगती भगवान जुजे दिसपती भगवान धर्मदत्ता भगवान दांतो आनी सर्व कामान भल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वागती. ताच्या संगतांत तुजी महिमा आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. देवान आमकां दिल्ल्या जिबेच्या देण्या मुखांतर आमच्या सद्या जिवितांत तीस सुवर्ग परगडच्या सुम्यांची केल्या मागणे संगता म्हणया. आमचे बाबा सुमीच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज तुझे तुझी सत्ता जाता अशी संवसारात जावं. आमचो रेस पडटलो आसतली आनी आमचे सुकेल्या गोष्टींना जशी आमची मागणा करोस आनी आमकां काडण्याची सर्वेस प्रासर वाईटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत स्वस्थताय आमकां दी. सर्गीचे पाल आनी आमच्या सर्व दरेच्या क्रिस्ताचे येणे परमेशान नदरेंतल्यान आमकां तुज्या उदारता पटीन सर्व आकांतांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता आमी तुज्या धर्मदूतांकडे तुमकां शांती दवरता. तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बालकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्रतेच्या बाबतीचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी पोटान सांबाळ. तुजी येतल्यानी राजवट चलयता आनी सस्नाच्या सस्ना सुम्याची शांती तांकां तुमचे सोबे आसो मोग असो आनी एक मोग असो गुप्त जावन एकामेकांक शांती दिया. पळय आमी देवाची शरी संवसाराचे पाप करता ती आमकां हर एकल्याक मोगाची बक्षण्याची समजणेची जिणी जिवन आनी तीस सुवार्ता परगट करूंक शिकोवन दिता ती. ह्या शणेच्या जेवणाक आपुणे लागलेली आमी हर एकली सुभागी.
प्रार्थूया. सर पदवीधर देवा शांतीच्या आणि बुजवणेच्या बाबा तुझ्या भक्ताचा आंदोलिकाते तुका वाकून आम्ही तुझी भुरगी आज तुला एकटाई जाल्या. या पवित्र जेवणात तू आमकां दिलायत जेजूच्या पुढे रक्ताच्या बळात या संसारात तुझे पवित्र आम्ही बरोबर आणि सरदार सस्ताचे सोडवून पोचडून आमच्या महिमेवन भाव बहिणीच्या संगता निरंतर तुका वाकून पावो क्रिस्तांच्या सुम्या वरवी. सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या बेस्ताचो 8वो दीस जीब म्हज्या मिसावान आदार ताका दिल्यांत देणी सबार म्हणलो विशय आमी आयकलो आनी मागणी केले. आज मिसाचें बलिदान भेटोवन प्रसंग दिला मानादीक बापू क्लॅनी डिसोजा निर्देशक कृपासादान बचले. कृपासादान मंगळूर DSC मायनर सेमिनरी म्हणून आमी आतां समजून घेता आनी हाचे मुखेलपण घेवन बापू क्लॅनी हो अप्रबायन हो संस्थो आनी ह्या सगळ्याच्या तरबेती करून आसा. आज हो अप्रबायचो प्रसंग दिल्ल्या तांकां आनी मागण्या आमचे खातीर मागणी केल्या पासून तांचो उपकार आवडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. आज दिसा वेळार बऱ्या सुमार रितीन ताण्यान गायन केलां फादर पियो कोयर पिचे हाचे मुखेलपण घेतलां जो बेंदूर असो आनी ताच्या संगात्या कोयरिस्तांचो आमी उपकार दवरता. आज भक्तिकांक दिसा उपरांत स्वीट दिल्यात पॉल एंटनी पिरेरा रुजारियो असो आमी उपकार दवरता. फाल्यांचो दीस मंगळार सांत आंतोनी आपणाच्या जिबेन देवाक महिमा दिली म्हणलो संदेश आमी नियाळटले. फाल्यांच्या दिसा आसऱ्याक वर्सभर आनी वर्सांमध्ये कुमंगरच्या सर दानी बसत आमी मागणी करतले. देव बरें करून उबे रावा आशिर्वाद देव. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. सर्व पदवीधर देवा आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वसुदेवान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
त्या वेळार सातांतोच्या पांयांतळी आमी दवरया. तशेंच जायती मागणी हांगासर दिल्यात. आमचे लागीं थंय थोडी नवण्यो हांगासर आसात. 45 जणांक बरी सैरीक मेळोवंक, 13 जणांक वायट सवयेंतल्यान सुटका मेळोवंक, 20 आनी 1 जणांक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक, 70 आनी 2 बरें काम मेळोवंक, 6 जणांक काम खंयाक जावंक, 150 जणांक बरी भलायकी मेळोवंक, 20 जणांक कॅन्सर पिडा खूब जावंक, 30 आनी 2 परीक्षेक पास जावंक, 8 जणांक सजरा बरो संबंध आसोवंक, 20 आनी 8 जणांचे रीण फाटी मेळोवंक, 13 जणांची कोर्टींतली केस इत्याग जावंक, 30 आनी 9 जणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद मेळोवंक, 13 जणांच्या चोरी जाल्ल्यो वस्तू फाटी मेळोवंक, 12 जणांचे पयशांचे समस्ये परिहार जावंक, 50 आनी 60 जणांची पिडा शिडा दूर जावंक, 5 जणांक घर बांदूंक आदार मेळोवंक, 19 जणांचे आमार घेवन सोडूंक, एकल्याक तक्रार इत्याग जावंक, 20 आनी 4 जणांचो वेव्हार बरो जावंक, 13 जणांचो घरांत समाधान मेळोवंक, 7 जणांक भुरग्यांक बरी बूद लाभोवंक, 6 जणांक बरो फुडार फावो जावंक, 13 जणांक घर जागो मेळोवंक, 7 जणांक अनपरांतले राखोवंक, 30 आनी 1 जणांक परीक्षेंत उंचले हक्क मेळोवंक, 10 जणांचे कसब बऱ्या तरान जावंक, 11 जणांनी चिंतले काम बऱ्या तरान जावंक, 60 जणांचे मोदीक समाधान मेळोवंक, 20 आनी 4 जणांक विजा मेळोवंक, 17 जणांक कुटुंबांत शांत समाधान मेळोवंक, 10 जणांक दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोवंक, 13 जणांक बायबलाची वस्त मेळोवंक, 20 आनी 2 जणांक घर जाग्याचे रगले तिरसोवंक, 7 जणांक सांबाळाक बडती मेळोवंक, 12 जणांक काजारी जोड्यामध्ये समाधान मेळोवंक, 6 जणांक शिकिल्ले मोदीक उरोवंक, 6 जणांच्या जाग्याची आरटीसी मेळोवंक, 10 जणांक ऑपरेशन आसतना पिडा खूब जावंक, 11 जणांक ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक, 5 जणांक समर्थीचे कायदे पाळोवंक, 30 आनी 2 घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, 15 जणांक कामा कडेन समाधान मेळोवंक, 10 जणांक घरकाम बऱ्या तरान जावंक, 13 भयण बऱ्या तरान जावंक, 14 जणांचे वाटेचे समस्ये परिहार जावंक, 11 जणांक रीण फारीक करून काम मेळोवंक, 2 जणांक नील पडोवंक, 16 जणांक प्रमोशन मेळोवंक, 5 जणांनी सुडार उडोवंक फावो जावंक, 19 जणांनी भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक, 13 जणांक बरे मोर्न फावो जावंक, 14 जणांचे काजार बऱ्या तरान जावंक, 9 जणांची शिराची पिडा दूर जावंक, 5 जणांक दुस्मनाच्या हातांतले राखोवंक, 5 जणांची भुजांची दूख दूर जावंक, 7 जणांक घरांत सांजकाळीचे मागणी करून फावो जावंक, 16 जणांक कामाची भद्रती मेळोवंक, 2 जणांक फ्लॅट विकून वचोवंक, 6 जणांक आठ गुण जावंक, एकल्याक उदाहरण मेळोवंक, 30 आनी 1 जणांक परगांवांत काम मेळोवंक, 25 जणांक देवविरातीन वाडोवंक, 16 जणांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक, 9 जणांचे कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक, 10 जणांक ल्हान भुरग्यांची पिडा खूब जावंक, 17 जणांक बीपी आनी शुगर उणें जावंक, 2 जणांक फ्लॅट मेळोवंक, 2 जणांक बेबिलान उणें जावंक, एकल्याक भाडें मेळोवंक, 2 जणांक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, 2 इन्फेक्शन दूर जावंक, 13 जणांक नवें घर मेळोवंक आधार मेळोवंक, एकल्याक लोन मेळोवंक, 13 जणांक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, 14 जणांक लायसन्स मेळोवंक, एकल्याक परगांवांत शिकाप मेळोवंक, 14 जणांक कॉलेजींत सीट मेळोवंक, एकल्याक आयसीयूंत दूर जावन पैकी भायर येवंक, एकल्याक जागराची पिडा दूर जावंक, 8 जणांक उगडासाची सतत सर्की जावंक, 6 जणांची इंटरव्यू बऱ्या तरान जावंक, 15 जणांची कांटीची दूख आनी पांयाची दूख उणी जावंक, 7 जणांची क्रशी बऱ्या तरान जावंक, 18 जणांची अलर्जी खूब जावंक, 2 जणां हॉस्पिटलांत खूब जावन पैकी भायर येवंक, 16 जणांची एसिडिटी खूब जावंक, एकल्याक पेन्शन मेळोवंक, 16 जणांक स्कॉलरशीप मेळोवंक, 2 जणांक नामांक मनशां मेळोवंक, 5 जणांक हार्ट प्रॉब्लेम खूब जावंक, 9 जणांक
9 जणांचे भायर पडले बंगार मेळोवंक 12 जणांक कृष्ण जावन भायर येवंक 18 जणांचो राग उणो जावंक 7 जणांक हात पांयाक व्हड मेळोवंक 16 जणांक किडनी प्रॉब्लेम घट जावंक 9 जणांक मानसीक पिडा घट जावंक 5 जणांचे डॉक्युमेंट्स मेळोवंक 8 जणांचे जागेचे पयशे मेळोवंक 6 जणांची कागदाची दूख गुण जावंक 76 जणां प्रत्येक त्या सवा खातीर मागून आसात. तशेंच आमचे एकल्याची त्या सवान गरजो जे कितें आसा चक्कड त्या वेळार संतांच्या पांयांतरी आमी दवरया. प्रत्येक घरांत आमच्या आसलेल्या सर्व निवासियांक त्या वेळार आमी संतांच्या पांयांतरी दवरया. आमचे 3 जण निवासी आस्पत्रेंत आसात, एक आयसीयूंत आसा आनी 2 जण आस्पत्रेंत आसात. 1 जण आस्पत्रेंत आसा तांकां बरी भलायकी कसरत सगळी फावो करून दी म्हणून आमी मागता आसतना सांतांच्या नासल्यांक वस्ती करच्या बरी एकल्या संध्यांक तस सगळी राखून दी सांबाळून दी म्हणून आमी मागया. परत्या सांतांनी तुज्या मागण्या वरवीं मौत सुर्दन मरप देवसर आनी सर्दराची मोशाची पिडा पयसता मुखार कर. तुजे बरे पातळे सांग भलायकी मेळटा उसा वळटरी वतन जाता मध्यमनाचो संगीत उलोवन करता खोटे उलोवन चलतात व्हडले पळयतात एकटे आयकतात मोने उलयतात भायर व्हडल्यो वस्तू मेळटात ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर्दना मेळटात. तुजे वरवीं आमायकाच्या पयसतात आनी आमच्या सर्व गरजांक भोंवताय. सर्व मागणी तुजेर दवर तुजी कुमावण आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता हे सर्व आमकां सोप दिवन तुजी बदली संवसाराक धाडय. आमेन. सांतांच्या हातांत जेजुबारिका कडेन ती मागणी मोगळा जेजू कृपेच्या आनी काकुलीच्या झरी हांव तुज्या पांयांक पडटा आनी तुज्या सांतांच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगाच्या पुजा मारिपाक आनी तुज्या मरणाच्या बोडीच्या वेळार खुर्सार जावन तुज्या आवयचेर मोगान दिसतात तिका साजरो आमच्या तरेन केल्ल्या तुज्या बेपरी भार मारिपाक हांव तुजे कडेन परत मागता. तुजे कागदार दोळे म्हजेर पडटी तुजे तेपाकी पांक्याचेर तूं म्हजो देव तूं म्हजो बाळ ह्या म्हज्या वडक्याचे आनी आनंदाक तूं म्हाका पाव. तुजे रापाक गेला तुजेरच म्हजो भरवोसो हांवें दवरला. आमेन. बऱ्या जेजू मोगळा आळटा मोगेपणाच्या झरी तुज्या पांयांक पडटा आनी तुज्या सांतांच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगाच्या उज्या मारिपाक आनी आमचे खातीर व्यवहारिकल्या तुज्या पवित्र रक्ता मारिपाक तुजे कडेन परतून मागता. तुजे काकुलीचे आनी बापायसारक्या मोगाचे दोळे पडटी म्हजेर तुवें खुर्सार बरो दुस्मानाच्या गुलामांत चडयल्या निर्माणी मागण्याचेर ह्या म्हज्या खातीर आनी गरजांक म्हाका बसय. तुजे नांवांत गेला तुजेरच म्हजो भरवोसो दवरला. आमेन. दयाळ जेजू तुज्या हत्याच्या एकच आनी पत्र आसल्या तुज्या पांयांक हांव पडटा आनी तुज्या सांतांच्या काळजांत पेटलेल्या तुज्या मोगाच्या पुजा मारिपाक आनी तुवें मानुशा रुपान ताका दृश्टीक पडोवन ताका बुजोवन आनी पोशेन म्हाजे कडेन दाखयल्या मोगा मारिपाक हांव तुजे कडेन परतून मागता. ह्या म्हज्या व्हड गरजेक आनी गरजांक तूं म्हज्या रचण्यांत देवून सवकसाय म्हाका दी. देवा मागयला तुजेरच म्हजो भरवोसो हांवें दवरला. आमेन. सांतांतुनी कडेन मागणें निश्कळपणाच्या दोऱ्या फुलां दुर्बळतायेचे पुस्तकी अल्पपणाच्या नीज आसल्या भगवंतपणाच्या परजरी केंद्रा आनंदरी सांतांतुनी देव उद्धार तुज्या हातांत घेवचो स्वामी उद्धार तुका वचलो. तुजे कडेन परतून मागता. तुजे बलवेदार आदराक म्हाका मागे देवान तुका दिल्ल्या समाधाना पैकी असलेचे देणे विशेष जावन आसा. म्हजे निर्मळ दवर आनी ह्या म्हज्या वडक्याचे म्हाका पाव. आज आमी समर्पण केल्ले सगळे ते सामान त्या वेळार आमी पेटोवन दिवया. आमच्या रीतीचे गरजो सांतांच्या पांयांतरी आमी दवरया. ताची मजत आमी मागया. सगळे क्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातळाची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या गल्याचो व्हडलो मोग म्हाका आजोवन दी. आनी अशें ह्या जिणेंत
विश्वासात सगळ्यांची साखळी आणी करणार तुझे सगळ्यांना सस्ताच्या सस्तात ताका वळसू ताका बघू ज्ञानात घेऊन सगळ्याचा ताका पावले आमेन. सांतांतोनी आम्हाला सोडविना प्रार्थूया सर्ववेदनांनी सदाची येऊनच्या देवा भाग्यवान आंतोनीक तुवें तुझ्या परजेक एक व्हडलो प्रसंग आणि तिच्या गरजांनी घडवून दातार जावं दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आणि संकदन ताच्या आदाराक सर्व आंतरांतल्यान सुटाचे सर्व आमच्या परकवणी आणि तुझी सजाय आमी बघीचे आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्यान रिफा